अयोध्या केन्ना वचपाचें देवदर्शन स्कीम आहा ती आता परत एकदा लोक वचपा लागले. कितले लोक हे केले आतापर्यंत म्हाका दिसता की पयलीं आमी वालंकिनी गेल्या तेन्ना हाफ ऑफ दी ट्रेन हें जातली. डिस्पायट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स सगळ्या आमदारांकय सांगिल्लें पण अर्दी ट्रेन रिकामी गेली. पण आतां कालची जी अयोध्येक गेल्ली आसा तातूंत भितर 200 एक्स्ट्राय गेल्ले आसात. समहाव वी हॅव मॅनेज्ड अँड टू, कारण एक फावटी बोर्ड जातकच आमी मागीर ताजो हें केलो, म्हणजे आमचे जे वॉलंटियर्सां खातीर बी एक कंपार्टमेंट आशिल्लो, तो वॉलंटियर्सां खातीर कंपार्टमेंट आसा तो आमच्या जनरल पब्लिकां खातीर केलो. समहाव वी हॅव मॅनेज. नेक्स्ट ट्रीप आसा ती आमची 1200च वतले. सो वी आर ट्रायंग टू मेक देअर ट्रॅवल जर्नी कम्फर्टेबल म्हणून. पण तरी आसतना आतां 1400 गेले तरीकय दे हॅव एडजस्टेड दॅमसेल्स. जेवणाची वेवस्था, बाकीचे एकोमोडेशन. आतां सद्याक ते सकाळीं पावले आनीक दे हॅव मूव टू फॉर दर्शन. दर्शनाक वेवस्था केल्ली आसा, तांचे रावपाची किंवा एकोमोडेशन किंवा तांचे हें आसा ती वेवस्था केल्ली आसा. बरें गूड हायजेनीक फूड तांकां मेळटा. सो दीस इज अ गूड, म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो बरो ताजो उपयोग जाल्लो आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी दुसरी ट्रीप आसा ती फूल जाली आतां, कारण आतां 26 जानेवारीक दुसरी ट्रीप वता आनीक ताचे आमी काल एका दिसा भितर सगळे जे पब्लिका जनरल पब्लिकाकय ओपन केल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां ऑलरेडी ती फूल जाल्ली आसा. आतां आमकां 2 तारखेचे आमी पळयतले. 2 तारखेर परत तिसरी. एप्लिकेशन्स कशे घेतले तुमी? ऑनलायन केल्ले आसा, एक पोर्टल केल्लें आसा, एक वेबसायट केल्ली आसा, ते ऑनलायनान भितर हें केल्लें आसा. येणाऱ्या निवडणुकीत ह्या देवदर्शनाचो कितलो फायदो जाता? निवडणुके खातीर ही हें केलें ना. आमी निवडणूक जाले नंतर इमिडिएटली ती स्टार्ट केल्ली. निवडणुकेक आनी हाका संबंद कांय ना, कारण आमी गेले त्या फावटीक म्हाका दिसता 3 ट्रिपी आमी 4 ट्रिपी आमी वालंकिनी केल्ले आसात. तातूंत भितर बालाजीक आमचे ट्रिपी गेल्ले आसात 4, 2 कितले आमचे शिर्डी गेल्ले आसात. सो इट इज नॉट कनेक्टेड वीथ दी तुगेले निवडणुकीन कांय ना. आमचे जे जाणटे लोक आसात, पर्टिक्युलरली अबाव 50 इयर्स, तांकां कंपनी मेळना, एखाद्यो फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसतात आनीक एक डायरेक्ट सेवा देवदर्शना वचपा खातीर ही आमचे मुख्यमंत्र्यांनी स्कीम केल्ली आसा सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. आणि दुसऱ्या हाती म्हटलं 18 तास उदक दिता म्हणटा ते प्रोसेस खंय पावून दिते? 18 तास उदक पळय हांवें कितें म्हणलां तुका, 50% ऑफ दॅम वील गेट 18 hours ऑफ सप्लाय. म्हाका दिसता की आनी एक 4 म्हयन्यांनी जाते. आतां सद्याक 24 hours उदक मेळटा. इट इज अरावंड 26% ऑफ दी पॉप्युलेशन गेट्स 24 hours ऑफ वॉटर. आतां खंय कोणी म्हणटा तेन्ना कितें जाता, रेज जाता ते कोण 100% उदक मेळटा तो येवन फुडें सांगना. उदक मेळना तो बोवाळ घालता. म्हणून सगळ्यांकच दिसता कितें शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज हांव सकाळ फुडें मावय दाबोलीम गेल्लो आसा. दाबोलीन आय हॅव अटेंडेड एंड डायरेक्टेड ज्यो सर्टन एरियाज आसा त्या सर्टन एरियाज भितर आमी ज्यो हाय अल्टिट्यूड आसा तातूंत भितर उदक पावना म्हणून आमी एक मेजर्स घेतिल्ले आसात. आनीक म्हाका दिसता की एप्रील म्हणल्यार आमचे नवे जो एक ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान एक नवी सप्लाय येता 100 ml वॉटर. इट शूड गिव वॉटर टू ऑल दीज एरियाज ऑल्सो. प्रॉब्लम हो असो आसा की आमचे जे रिक्वायर्ड अमावंट ऑफ वॉटर आसा पळय न्ही ते सगळें येता. पायपलायन बस जाता. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुअर आसा बिकॉज इट इज एज ओल्ड एज, म्हणजे 50% ऑफ दी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मोर दॅन 40 years ओल्ड. आनी त्या वेळार ती AC पायपलायन, सिमेंट पायपलायन जाल्ली त्यो आतां करोड जातात आनी तातूंतल्यान लॉस ऑफ वॉटर खूब जाता. सो वी आर ट्रायंग टू बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनीक जे पळय अनमिटर्ड वता किंवा मिटर फॉल्टी जातात हाचे खातीर आमी इम्प्रूव करतले. सो आमचे जेन्ना आमी उलयता पळय न्ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉटर इज नियरली 30 rupees. थोड्यांनी पयर ते 13 rupees म्हळें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 unit ऑफ वॉटर इट कॉस्ट गव्हर्मेंट 30 rupees. आमी रॉ वॉटर पसून घेता पळय न्ही WRD कडच्यान, इट इज एट द रेट ऑफ 10 rupees. बट आमचे कंज्युमरांक दिता पळय न्ही आमी 4 रुपया 10 पैशांनी. 30 रुपयांचें उदक आमी 4 रुपया 10 पैशांनी घेता. म्हणजे एखादे वेळ एक टँकर 10,000 लिटराचो पसून हाडल्यार आमकां 40 रुपया पडटात. म्हणजे आमी वायजली यूज करना उदक. खुबशें वेस्ट जाता.
कारण आयज एक टँकर पसून वारयलो जर जाय जाल्यार हांवें म्हज्या झाडांक किंवा आनीक सोडून दवरलो जाल्यार पसून 40 रुपया आसा. सो पीपल आर नॉट बॉदर्ड. सो आमकां एक एज्युकेशन दिवपाच्या त्या दृश्टिकोनांतल्यान पसून हांव कित्याक सांगता तुमकां, लोकांनी समजुपाक जाय एक कडेन कोणाक उदक मेळना आनी हांव म्हजें पायपलायन सोडूनच वयता, गेलें जाल्यार कितें वतलें, 10-20 रुपया एक्स्ट्रा येतले अशें कांय ना. म्हणूनच उदक इज प्रेशियस. आमकां तें सांबाळपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय, प्रिजर्व करपाक जाय आनीक बरें म्हणजे बरे तरेन वापरपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.